लोलये काणकोण भाटांतले एका बांयत गवो रेडो पडलो। रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी गांवच्या लोकांच्या सांगातान ताका बांयतलो वयर काडून परतो रानांत व्हरून सोडलो। RDX गोवा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकार। लोली पंचायतीची तांची गांवांत पडला बांयक। कितले दीस जाले ते बांय पडले? म्हाका दिसता पयर रातचो बी पडी दिसता म्हाका चड करून 2 दीस जाले आनी तो बरो जाम जाल्लो। कोण तरी भाटान गेल्ले तेन्ना तागे लक्ष आयल्यांनी ताणें फॉरेस्टाक फोन करून सांगलें आनी गवय रेड्याक बांयतल्यान वयर काडून परत रानांत सोडला। पूण हातून जनावरांची चूक ना, कारण हे गांवचे लोक आसा ते सगळे रानांत पावल्यात। ताका लागून जेन्ना रान एक्वायर पब्लिकेन केलें तेन्ना ते ऑटोमॅटीक गांवांत येवपाक लागले। हातून जनावरांची कांय चूक अशी आमकां दिसना। तातूंत भितर हांगा जंगली जनावर भरपूर आसात। गेल्ले फाटी हे IIT NIT सारके व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हांगा हाडूंक सोदताले। गांवच्या लोकांनी हाडले, तांणी कितें सांगलें की हांगा रानटी जनावरां कांय ना म्हूण, पूण हांगा तुगेली वाघ 2-3 नमुन्याची वाघ धरले, मागीर गवे रेडे आसात आनी खूब अशीं जनावरां आसात हांगा जी फॉरेस्टा पसून हे आसात, पूण तांचें रक्षण करपी हांगा कोण ना। बरे रानान म्हळ्यार तांणी एक बारीक अशी तलाव अशें बांदपाक जाय, तातूंत ह्या जनावरांक देवन उदक पिवपाक मेळपाक, नाल्यार थोडे वेळ बूड रावपा खातीर। मनशा खातीर स्विमींग पूल व्हडले व्हडले बांदतात, पूण ह्या जनावरां खातीर कित्याक बांदनात? तांचें बी रक्षण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान करचें अशी बाकी कडेन लाखोंनी आनी करोडांनी रुपया फॉरेस्ट इन्वेस्ट करता, ते ह्या गांवांत करचें आनी तांकां लायफ दिवपाची प्रयत्न करपाक जाय।